वीक्षकांक नमस्कार. V4 न्यूज हांच्या कोंकणी भाशेंतली नकेत्रां ह्या कार्यक्रमांत ह्या ब्रेस्तारा तुमकां समेस्तांक देव बरो ब्रेस्तार दिवं. आमच्या मते कोंकणी नाटक सभा एक कोंकणीची एक सर्वांगीण अभिवृद्धीक फाटल्या 500 वर्सां न्हू काम केल्ली आनीक ऑर्गनायज जाल्ली एक सभा आनी ताचे घनाधिक कार्यदर्शी जुडी डिसोजा आंजेलोर आमच्या मध्ये आसा. एक फिल्माची एक्ट्रेस, फिल्मांत तिणें काम केलां, सिरियलांत तिणें काम केलां कोंकणी. तशें सुमारे 15-20 नाटकांनी तिणें पात्र काण गेला. बरी एक्टर म्हणून नांव हिरोईन जावन आनी प्रकेला न्ही गे. आनी इतर सबार सामाजीक क्षेत्रांनी ती मुखार आसा. सांगाता ह्या फावटी 500 वर्सांचो एक जुबले आचरण करच्या संदर्भात ती कोंकणी नाटक सभेची कार्यदर्शी जावन आमच्या मध्ये आसा. V4 दर्शकांक कोंकणी भाशेंतली नकेत्रां ह्या कार्यक्रमांत तुका जुडी डिसोजा स्वागत म्हणटा. धन्यवाद. पिलीक बालागोत्तीची म्हणटा तुळ्यात कोंकणी नाटक सभेक निजायकी ताचे विस्तार आतां मस्तपटी पळयतना अंदाज जायना कोणा म्हणल्यार दिसता आमकां न्ही. तातूंत स्टेजीर सोडून आज आंतरराष्ट्रीय कलाकार जाल्ले साबार जाण आसात आनी त्या विशयांत एक विस्तार डॉल्ला तसलो एक नाटक कोंकणी हाचेर डॉन बॉस्को करीत जाल्यार कोणी इमॅजीन करनासले तितलो लोक भरतात. डॉल्ला म्हळ्यार जालें आनी तसलें नाटकाद्वारे धार्मीक साधन म्हणून आमच्या धर्मा विशयांत थंय उलयता. कापुजीन पाद्र्यापणी मुळाव्या हाचेर अध्यक्ष म्हणून आसता. तूं आतां सुमार 10-15-20 वर्सां जावन लागीं कोंकणी नाटक सभेचे एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबर, आडाळते मेंबर, सांदो आनी वेगवेगळ्या रितींनी आसा हितून. आतां ह्या वर्सा कितें कार्यक्रम आनी कितें थंय स्पर्धे वर्सा चलता कोंकणीच्या प्रमोशना खातीर म्हण आमी म्हणया. ताच्या विशयात एक थोडी माहिती आमच्या दर्शकांक दिल्यार आनीक कळीत नातल्यांक कळटा आनीक इल्लीक जाणवाय आसल्यार चड जाणवाय दयकर तुजी माहिती. खंडीत जावन कोंकणी कलाकारांक आज व्हरतो संतोष. आज हांव हांगासर आसा रेमन बाबान म्हजे विवर तिलसिलो कितें जावं कोंकणी नाटक सभा म्हळ्यार नेण आसलो कोणी ना संवसारभर कोंकणी नाटक सभा म्हळ्यार इतलें नांव गेलां. कित्याक साबार कलाकार त्या वेदीर कोंकणी नाटक सभेत हावन त्या डॉन बॉस्कोच्या वेदीत हावन तांची कला दाखोवन आज उंचल्या मट्टाक पावल्यात. तशें आसतना आमकां एका तराचें हेम्मेन्स म्हणयत खोडयाळांसून सगळ्या परगांवांक वरेक तें नांव गेलां. तर ह्या कोंकणी नाटक सभेचे ह्या वर्सा आमी अमृतोत्सव आचरण करना आसा. 500 वर्साचे अमृतोत्सव आचरण करता आसतना हर एका वर्सा आमी कशें कोंकणी नाटक सभा वर्सावार कलाकारांक एक वेदी दिवच्या खातीर जायती कार्यक्रमां चलोवन व्हरतात. स्पर्धे विंगड स्पर्धे चलोवन व्हरतात. म्हणजे भाशण स्पर्धो, गायन स्पर्धो, नाचपा स्पर्धो, तशेंच विविध फॅन्सी ड्रेस नाटकुळे, तशेंच बायबल आधारीत नाटकुळे, इतर नानांतर स्पर्धे वर्सावार चलोवन व्हरून हातून जिखिल्ल्यांक इनामां तशेंच तांकां फलाकांपरां दिवन आमी अभिमान करता, अभिनंदन पाठयता. तशें आसतना कशी वर्कआउट जातात म्हळ्यार हाव इट डिपेंड. कोंकणी नाटक सभेक लगभग 12 युनिट आसात आनी त्या युनिटांत हर एका फिरगजीचे कितले फिरगजो युनिट म्हळ्यार फिरगजो सिटी भितरल्यो फिरगजो एक युनिट जाता. त्या युनिटांनी त्या फिरगजीचे कलाकार ते नाचपी जावन दी, सिंगर जावन दी, खंयचोय कलाकार त्या युनिटाचो सांदो जावन कलाकार जायचे म्हणले ते मान्यता घेवन तांकां त्या फिरगजे मट्टार सांदे जावन आमच्या कोंकणी नाटक सभेचे युनिट जाता. तसले फिरगजेवार 12 युनिट म्हणले आसात शाखे. त्या शाख्यांनी आमचे सादारण 250 वयर सांदे आसात. आमचे त्या कार्यक्रम आमी चलोवन व्हरता, मिटिंगां करता आनी प्रस्तुत ह्या अमृतोत्सवाच्या संदर्भार हरशींच्या बरीत वर्सा चलोवन व्हरचे आमी स्पर्धे पुरो चलोवन व्हरता. येदोळच्याक जायते जावन आयले. तशेंच तांकां इनामाय
करजूंक आमी ताका प्रत्येक एक दीस दवरून इनामां दिवचो दीस एक नम्यार त्या दिसा इनामां दिता 29 सप्टेंबर सांजेच्या 6 वरार सगळ्या स्पर्धांची इनामां एकाच दिसा आमी दिवचे त्या दिसा तांचो संतोष आमकां पळोवंक मेळटा खंडीत जावन ती सगळी तयारी करतात बँड हाडून येतात कित्याक म्हळ्यार तांणी एक कोंकणींत कलाकार जावन तांणी एक नांव हाडलां म्हणल्यार तांकांय संतोष तें पळयतना आमकांय संतोष जाता तशें हे युनिट सगळे शाखे सांगाता मेळोन कोंकणी नाटक सभा चलोवन आसा त्या नाटक सभेच्या युनिटा भितर जायते मॅनेजमेंट कमिटी ती आसा तांतू वयर परत्यान एक्झिक्युटिव्ह कमिटी म्हणून आसा आडाळिता हुद्देदार आसात हे हुद्देदार ते दाळा मेळोन ह्या कोंकणी नाटक सभेक कितें आमी करयेत कशीं कामां चलोवन वरयेत म्हणलें सांगाता मेळोन ताची मांडावळ करनासतात ते दाळा मेळोन मांडावळ करतात तशेंच वर्सा एक पटी वर्साचरण करता आमी तशेंच डॉन बॉस्को हे कोंकणी नाटक सभा डॉन बॉस्को आमच्या सांत डॉन बॉस्को समर्पित केला तशें जाल्ल्यान आमी वर्सा एक पटी डॉन बॉस्कोचे फेस्ती आमी आचरण करता सगळे सांगता मेळोन कालच आमचें आचरण जालें विलियम मॅनेजर्स आंजेलो सोविगार आमच्या सांगता येवन पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन फादर मॅक्सिमी आसलो आमच्या सांगता येवन तांणी पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन उपरांतल्या कार्यक्रमाक आमच्या सांगात दिवन सगळा सांगात मेळोन आमी ते आचरण केलें एक कुटाम कशें आमी सांगाता आचरण केलें तशें वर्सान 2 पटी एक पटी वार्षिकोत्सव एक पटी सांत डॉन बॉस्कोचे फेस्त आमी तशेंच मीस भेटोवन उपरांत सांगाता मेळोन कुटुंबां तशें सांगाता आचरण करता आनी वर्सा एक पटी हाची स्पर्धे चलोवन व्हरता पूण हो ह्या वर्सा आमचो अमृतोत्सव जाल्ल्यान ह्या वर्सा प्रत्येक जावन आमी नाटकुळे फेस्त म्हणून आमी एक करचार आसा म्हळ्यार लगभग आतां 12 नाटकुळे आयल्यात ऑलरेडी आयल्यात म्हळ्यार शनवारा आयतारा एका शनवारा आयतारा 3 जातात म्हळ्यार 6 जातात तशें 3 शनवारा आयताराचे नाटकुळे ना ते कॉम्पिटिशन न्ही जर तर कोणायकी एक नाटकुळे कळोवंक जाय तांकां आमी वेदी करून दिवची तशेंच कोंकणीच्या अभिमानी भोवमान ना आनी तो स्पर्धो न्ही वो भोवमाना खातीर न्ही कलाकारांक एक वेदी दिवच्या खातीर आनी आमच्या कोंकणी समाजाच्या लोकांक एक मनोरंजन नाटकाद्वारे धार्मीक साधन म्हणल्यार आमचे ध्येय आसा त्या ध्येयाकाल आमी त्या प्रकार आमी चलोवन व्हरता व्हडले कलाकार कोंकणी नाटक सभेच्या हाचेर वेदीचेर येवन गेल्ले आसात डॉल्ला तसलो कलाकार अजून आसा आनी नवे कलाकार सभार येत आसात या वेदी या आमची ती कोंकणी नाटक सभेची वेदी म्हळ्यार पयशिल्ल्या कलाकारांनी पुरा टावन हॉल नाका हांगा येता म्हणटात तुमकां ताच्या विशयांत कांय तरी खंडीत जावन कित्याक म्हळ्यार ती वेदी पळोवंक अली वेदी खंय मेळना म्हणलें एक उतार जायत्या मालगड्या कलाकारांनी म्हणजे पृथ्वीराज कपूर त्या पृथ्वीराज कपुरान वरेगी ही वेदी पळोवन ताणे वरेगी फिल्म एक्टर पृथ्वीराज कपूर तशेंच आमची श्रीमती सुब्बलक्ष्मी वोकल कर्नाटीक वोकल सिंगर तिने वरेगी त्या वेदीर येवन तिचे कला प्रदर्शन केला ताणी वरेगी ती वेदी अली वेदी खंय आसची ना सांगली वेदी कलाकारांक म्हूण सांगून ताणी एक बरें उतार आमच्या वेदी विशयान तांणी दिला खंडीत जावन आमच्या वटुको जुडी डिसोजा कार्यदर्शी कोंकणी नाटक सभेची मुखल्या सेक्शनांत ती आसतली वीक्षकांनो V4 पळयत रावा मुखल्या सेक्शना खातीर आतां हांवें धाकटेशें ब्रेक काडलो कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां कार्यक्रमांक परत वीक्षकांक स्वागत तुमकां मोगाचे न्हू आमच्या मदें आसा यंग एनर्जेटीक आनी एवरग्रीन हिरोईन ऑफ कोंकणी जुडी डिसोजा कोंकणी नाटक सभेची कार्यदर्शी आनीक ती आमकां कोंकणी नाटक सभे विशयांत म्हायती दित आसली आनी आमी वेदी विशयांत उलयतले एक बारी इम्पॉर्टंट वेदी ती म्हणून सांगा कशें वेदी कोंकणी नाटक सभेची वेदी म्हणजे डॉन बॉस्को हॉलाची वेदी एक स्टेज इंग्लिशान सांगचे स्टेज ओके स्टेज ती
आंतरराष्ट्रीय मट्टार वरेगी ती नांव वाडदीक जाला कित्याक म्हळ्यार हर एक कड्या आतां टावन हॉलांत थंय हांगा पुरा वेदी आसतात पूण ते पुरा कॉन्क्रिटाच्यो प्रत्येक जावन आमच्या ही वुडन आनी ताचे ग्रीन रूम आसा ताच्या पोंदा ड्रेसिंग करूंक आनी पुरा पोंदा आसा थंयच्यान वयर येवचे ते मॅटां ते वयर येवंक जाय आसले सवलत्यो सीन करूंक हर एक संदर्भार ती वेदी आमकां इतली उपकाराक पडटा गी ती आमकांच न्ही जायते कन्नडा तुळू ड्रामा जातात मागीर भरतनाट्यम तांचे आरंगरेट्रम करतात आरंगरेट्रम भरतनाट्यम करतल्यांक ती सांगिल्ली वेदी म्हणून जायती आरंगरेट्रम कार्यक्रम जाल्लो मात्र नाचपा स्पर्धो एक भोव अपूर्बाय जालो आमच्याकडे त्या विशयांत क्लिपिंग आसात परचे आमच्या वीक्षकांक एनआवसी केला आमी ते इल्ले लोकांक दाखया तेय पळोवन दित आतां तुमी पोर 16 तारीखेर नाच स्पर्धो जाला ताच्या विशयांत आमच्याकडे क्लिपिंग आसात दयेकर पळया
मुखल्या सेक्शनाक आमी तयार जावया. कोंकणी भाशेंतली देखीक ह्या कार्यक्रमांत दुसऱ्या विभागाचे हे कार्य आमी सपयता आनीक परच्या नाचपा स्पर्धेच्या त्या भुरग्यांक आमी दाखयलें, नाच दाखयलो आनीक आतां परत एक आमी एक ब्रेक काडून घेता आनी उपरांत परत येता. पळोवन रावा V4 न्यूज कोंकणी भाशेंतली नखेत्र. वीक्षकांनो, परत स्वागत तुमकां कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां ह्या कार्यक्रमाक V4 सदर जावचे ह्या कार्यक्रमात तुमकां स्वागत म्हणटा. आमच्या मदें आसा आमची यंग एनर्जेटीक कार्यदर्शी कोंकणी भाशा मंडळ कोंकणी नाटक सभेची जुडी डिसोजा आनीक ती कोंकणी नाटक सभे विशयांत डॉन बॉस्को हॉला विशयांत आनी आमकां म्हायती दितात आसली. दयेकर मुखारची. मागीर कोंकणी नाटक सभे विशयान सांगचें तर आतां येदोळच्याक प्रस्तूत म्हळ्यार हो कोंकणी नाटक सभा प्रारंभ जाल्लीत 1943 फादर जॉर्ज पायाल बुककान ताणें तें प्रारंभ केल्लें. पूण ताच्या उपरांत थोड्या कारणां लागून फादर फिलीप नेरी कापुचीन पाद्राबानी थंय तावन ताणें तें अध्यक्षपण वयसून घेवन ताची जबाबदारी पुरा ताणें वयसून घेतली. ताचे उपरांत
17 अध्यक्षांनी या कोंकणी नाटक सभेत 17 कापूजीन फ्राद प्राधानी अध्यक्ष जाऊन अंतून तांचो वावर केला आता आणि प्रस्तुत 18वो अध्यक्ष मनादिक बाप पाऊल मेल्विन डिसोजा फ्रायरेसो सुपिरियर तो आमचो कोंकणी नाटक सभेचो अध्यक्ष जाऊन परत पापसाहेबा मेळून आयला मेळून आयलो रोमा वचून पापसाहेबा मेळून येवन मस्त आणि या आमचे कलेक उपाध्यक्ष मोस्ट एलिजिबल वय कोंकणी नाटक सभेक तो वावर दिवन आसा तशेंच उपाध्यक्ष जावन आसा आमचो श्रीमान सुनील मिनेजस प्रस्तुत जनरल मॅनेजर MCC बँकाचो जनरल मॅनेजर जावन तो वावर दिवन आसा आणि ह्या मदेगात या कोंकणी नाटक सभेंत तो जायते कार्य 2 अवध्यांक कार्यदर्शी आणि आता उपाध्यक्ष जावन जायतो वावर तो दिवन आसा आणि प्रत्येक जावन या आमच्या अमृतोत्सवाच्या वर्सा जायती कार्यक्रमां मांडावळ केल्यांत आमी हाच्या फाटल्यान तो तसो मोठो वावर दिवन आसा तशेंच वय खजानदार जावन जेरी कॉन्सेसो बोंदेलसो देरेबैलसो सहा कार्यदर्शी जावन जॉसी थियोदोर हे पुरा सांगता मेळोन वावर करना टीम वर्क करना साव तशेंच कोंकणी नाटक सभे विशयान आनी एक मुख्य विशय सांगचो तर जाल्यार डॉन बॉस्कोंत कोंकणी नाटक सभेच्या बाबतीन आमी कोंकणी नाटक भंडार म्हणून आसा केला हे लगभग एक 3-4 वर्सां हांवें हे प्रारंभ केल्ले म्हळ्यार मलगड्या बरयणारांचे जायते नाटक आसात जायते नाटक आसात तांणी बरयल्ले दिग्दर्शन केल्ले ऍक्ट केल्ले जायते धार्मीक नाटक सामाजीक नाटक चारित्रीक नाटक पुरा आसात हाचे पुरा हात प्रत्यो पुरा आमी संग्रह करून आमी कोंकणी भंडार म्हणून ते डॉन बॉस्कोच्या ऑफिसांत आमी ते जमोवन दवरल्यात जर तर कोणाकी गरज पडटा जाल्यार तांणी थंय संपर्क करून ताका जाय ताचे फीज दिवन कित्याक कोंकणी आमची अळवनो जो मुखारी वचचे म्हणल्या खातीर ते आमी दवरला ताचे लेखाचे इल्ले कितें फीज दिवन ते नाटक तांणी केळोवेत म्हणले एक केळाचे कोंकणी लोकांनी पळयचे मनोरंजनी दिजे कोंकणी मुखार वचचे म्हणले आमचो आमचे उलोवणे मुखार सुरू जाता आमच्याकडे परचे नाचपाचे आमी क्लिप्स घालता म्हणून लोकांक ते अनाउन्स केल्ले आमच्याकडे ते आसात ते आमच्या भंडारांत आसात ते दयेकरून पळया
भाशेंतली नखेत्रां हे कार्यक्रम मुखार सुरू येता. ल्हानशी ब्रेक काडून घेवया आनी परत मेळया. कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां ह्या कार्यक्रमात आमच्या मध्ये आसा जुडिथ डिसोजा, कोंकणी नाटक सभेची प्रस्तुत कार्यदर्शी आनी एक स्वता ॲक्टर तशें एक फिल्म ॲक्टर, नाटक ॲक्टर, सिरियलांनी ॲक्ट केल्ली. आनीक आज ती कोंकणी नाटक सभे विशयांत, डॉन बॉस्को हॉला विशयांत थंयच्या सर विशयांनी साबार विशय उलयली. 500 वर्साचे सेलेब्रेशनाच्या विशयांत ही उलयली. संवसारभर कलाकार आसा म्हणटात. आमच्या ह्या सेलेब्रेशनाक एक आपोवणें दिवन सोडा. खंडीत जावन आज म्हाका वर्त संतोष भोगता. कित्याक म्हळ्यार आमी अमृतोत्सवाच्या पावंड्यार आसा आनी ह्या वक्ता आमच्या कोंकणी नाट्य सभेच्या वेदीर जायते कलाकार वयर आयल्यात, नांव जोडलां आनी संवसारभर ते आज बऱ्या हुद्द्यार आसात, बऱ्या पावल्यात. आनी हांवें हांचे कडेन विनंती करची इतलीच की ह्या आमच्या अमृतोत्सवाच्या संभ्रमार तुमी येजय, ह्या संभ्रमान तुमी भाग घेजय. आनी जर तर आमच्या मनविपत्रां तुमच्या लागीं आयलीं तर जाल्यार खंडीत जावन तुमी हाका स्पंदन करीजय, आमकां तुमचो सहकार दिजय. तशेंच आमचो हो संभ्रम तुमी तुमच्या मोगाच्यांनी, तुमच्या कुटुंबाच्यांनी सगळ्यांनी हांगा येवन व्हडा संख्यान येवन ह्या संभ्रमान भाग घेवन आमकां एक संतोष जातलो आनी तुमी संतोष पावचे म्हूण म्हजें नोव्हेंबराच्या आपोवणें दिता. हे आमी समारंभ कार्य नोव्हेंबराच्या 14 तारखेर डॉन बॉस्कोंत आमी चलयता. ह्या वक्ता हांव तुमकां म्हजें वैयक्तीक आमंत्रण तुमकां दिवचें. खंडीत जावन तुमी येतल्यात म्हूण पातयेता आनी तुमकां मोगाचो येवकार मागता. तशेंच ह्या मनविपत्रां तुमकां येतीत जाल्यार ताकाय तुमी स्पंदन करा आनी तुमच्यान जावचे स्पर्धे जातात, स्पॉन्सर जाय पडटा. आमचे ह्या अमृतोत्सवाचे सोविनीर येवंक आसा, तांचेर तुमचे सोविनीराक तुमच्या बिझनेसाचें, तुमच्या कसल्याचें तुमकां ॲड दिवंक आसा, तुमी दिवयात. खंडीत जावन आमचे सांदे तुमच्या लागीं येताना ताका स्पंदन करा आनी कोंकणीक वयर हाडूंक नोव्हेंबर 14 तारखेर तुमी त्या हॉलांत भरून आसा जय म्हण आमची आशा जावन आसा. खंडीत जावन तुमी येतल्यात म्हूण पातयेता आनी तुमकां मोगाचो उलो दिता. वीक्षकांनो, आमच्या मध्ये जुडिथ डिसोजा आसा. मोगान इतलो वेळ आमचे कडेन उलोवन तिणें आपोवणेंय दिलें. पुरवां नोव्हेंबर 14 तारखेर हे कार्यक्रम चलतना तुमी आसो जाय म्हणून आमी आमच्या नाचपा स्पर्धा वेळा जाहीर केल्लें आसा. जाता इतली नाचपां आमी हांगासर घालता आनी तुमी पळोवंक रावचे म्हणून वीक्षक सुमार जण त्या खातीर पळयतात आसतले. तुमच्या भुरग्यांची तुमी केल्लीं नाचपां दयेकर पळया.
प्रेक्षकांनो, कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां ह्या कार्यक्रमांत आमच्यामध्ये आसा जुडी डिसोजा, कोंकणी नाटक सभेची कार्यदर्शी, आनी ती आमच्या मदें वडोलतावन इतलो संवाद करून आमकां सर कोंकणी नाटक सभे विशयान इन्फॉर्मेशन दिवन आनी आमकां माहिती दिल्या. प्रेक्षकांनो, तिका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा तिणें येवन आमकां बरी माहिती दिल्या. कोंकणी नाटक सभे विशयान मस्त कोणाक कळीत नासलें आनी परवां नोव्हेंबर 14 तारखेरी ह्या विशयान आसा म्हणून कळीत नासलें. तुमी येवन हांगासर हे कार्यक्रम आमच्या मदें आसा केल्ल्या खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां बरें भविश्य मागता आनी मस्त वर्सां तुमी हिरोईन जावन आसाचे आनी कोंकणी मायभाशेची सेवा करीचे. तुमकां सर बरें जावं दी. कोंकणी
नाटक सभा, डॉन बस्को हॉल, नाटकाद्वारे धार्मीक सदान हे सर्व मुखारी मस्त वर्सां जावं दी आनी निरंतर ताचो प्रतिफळ आमच्या समाजी कोंकणी समाजी मेळोन दी म्हण आशेन तुमकां देव बरें म्हणटा. आयिल्ल्याक देव बरें करूं. देव बरें करूं. भिक्षकां देव बरें करूं. पळया सदांच कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रां कोंकणीचे कार्यक्रम B4 न्यूजांत सदांच तुमचे खातीर नवो नवो विशय नवे नवे आयोजन करून आमी हांगासर हाडूं येता. तुमचे खातीर कोंकणी कोंकणी आमची मायभास कोंकणी. देव बरें करूं.